बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नामे आयच्या दिसात जन्मल्या आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा बाबाचो व आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाचेलो देव मनीस जावन मनशामध्ये जीव गायले हे विशेष घडीत आज आम्ही नाताला फेस्ताच्या संभ्रमाद्वारे आचरण करून संतोषात आणि उल्हासात एकूटाम जावन या वेदी समोर आईच्या जागरणेच्या विसात आम्ही सांगता जमल्या. आज नाताला फेस्त संभ्रमताना मनीस जावन आयिल्ल्या सोडवणदारा जेजू ख्रिस्ताक हरसून संतोषान महिमा दिवन आमच्या कुटुंबाक तशेंच जिणेक स्वागत करया. देव जावन आमचे मदें आयिल्लो इम्मानुएल आमचे खरे नतार. आमी हेरां मदें आमच्या शेजारान वाड्यान कुटुंबान समाजीक उदार मनान फालत्या काळजान आनी मनशापणान जीव उलो दित आसतना ह्या जुबले वर्सा हे नाताला फेस्त आम्हा सर्वांक आनी सगळ्या संवसाराक संतोष उल्हास शांती समाधान हाडून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार कृपा मागया. भोवणीनो चार हप्त्यांचो नातवेंत आमी संभ्रमलो सुटावे कुमसार जाल्या काळजान नितळ जाल्या वयल्यान सुबीत नांव सुबीत नेसोन तुमी हांगासर जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमून सांगता जमल्ले आसा. कोणतळान संतोष आमकां केदार मेळटा कोणाक मेळटा कोणाक पळय झट्ट जेजूची गरज आसा कोण पळय झट्ट जेजूक लाल येता अत्र येता हे जेजू आमच्या सोम्या सोडया आमकां आत्म्यांक धन्या म्हणून आमी मागूंक जायना. पळय जेजू आमकां सोडोवंक आयला जेजू आमकां सुटका दिवंक आयला. सुटका आमी भोगीचे जाल्यार आमी लालेचे बरातेचे आमी आशेचे कितले चड आमी जेजूक आशेता. जेजू तुजे कडेन म्हाका कितेंच करूंक जायना तूं जायत म्हाका अशें म्हणून आमी काळजांतल्यान केन्ना मागता तस जाल्यार ह्या नाताला परमेश्वर संतोष मेळटा. तस जाल्यार काळजान आमी आयल्या की जेजू आमकां जाणचेच तरी जायना तरी व्हडनागी ना जेजू आमकां जेजू तोच आमचो सोडवणदार म्हणूनच ह्या संवसारांतलो ह्या खंयचीच सकत ह्या संवसारांतली ह्या खंयचीच फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र आमकां सोडोवंक शकना. जेजू मात एकलो आमकां सोडोवंक शकता. देखून काळजांत लायल्या काळजांत लावन ताका सोदया तो आमकां आमच्या जिवितांत येवन सुटका दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमी गेली चलपाक वळखून गेल्या तो सोडवणदार जेजू आमच्या काळजांत येवचो आमकां संतोष समाधान शांती प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत एक कोट माया मोग सोड दोड राहाण मापान उदंड मापान दिवं दी म्हणून ह्या मिसाळ प्रत्येक जण मागे आमच्या पाकान जीव करून देवान मोगसाणे मागून एकामेकांका मोगसाणे मागून सांगता म्हणया हांव आरती सर देवा कृतज्ञता भाव करीन मुद्दे हांव सांगता मला आयुष्यातून प्राणा वाईट करून खरे जायते काम केलें कोणसो आपल्या भोव आपल्या आनी सगळ्या सगळ्या आनी तुमकां भाव केलो
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, वर्सान वर्स आमचे सुरवणेचे परबेक आमी आयकतना आमची काळजांत संतोषान भरताय. तुजो एकलोच पूत आमचो सुरवणदार आपल्या जन्मांत आमच्या केवळपणाचो वाटेली जालो, ताका आमी आतां खुशालकायेन स्वागत करता. तशेंच नित्याक कसो वैभवान तोय करूं येतना शांती समाधानान आनी खुशाल मनान ताका मेळोवन वचून आमकां फावो कर आनी ताचे महिमेंत आमकांय वांटो दी. त्या आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करून तुजे स्वर्गपुत्रचे पोटांची एकान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. या प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड पांपलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी दुदाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुज्या मुखार आनंद भरीत जाता. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें भाराचें झूल, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणीर जणजणताली सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयलीं वस्त्रां कुलपून वेतेली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विजमीत बूद दिणार, पदवेदार देव, सासणीक बाब, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां नित्यकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळवरांचो सर्वेस्कोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचे उतारे. Ulas
सगळ्या संसाराचं सते समय जनांगा समिती तो जडती बदलो मोगाळ भावा सगळ्या मनुष्याकुळात तारण घडच्या देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष झाल्या सर अधर्म आणि संसारी आशा सोडून त्या संसारात नीती आणि भक्ती जियो आणि आमच्या वरच्या देवाच्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताच्या महिमेभरीत येण्यात भागी परवशान वाट पळून राहून ती कृपा आमकां शिकयता आपणाक आसतणे आमचे कसोत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मनवता आनी बऱ्यो कर्त्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक वर्सा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचे उतार हें Somi tuमचे सगळे आसूं मागीर लुका प्रमाणे सोमी जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन काडून फर्माण धाडलें हे पयलें जनगणन प्रिन्स सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडलें देखून समेस्तां आपलें नांव दाखल करून आपापल्या स्वतंत्र गांवाक गेलीं जुसे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलयाच्या नजरेत शहरात रावून जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेथलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो ताच्या लागीं करार जाल्ली ताची पत्नी मोरी ताचे संगाताक गेल्ली तवळ ती भरलेली वेवस्थेन ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें फाळयांनी गुट लावन तेका खावणेंत न्हिदायलो कित्याक चत्रान ताका जागो मेळूंक नाशिल्लो त्याच गांवच्या मैदानांनी गोवडी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करून आसलो तवळ एकाच जाणे सर्वेस्परचो एक दूत तांचे मुखार उबो रावलो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवतणी पावलो आनी ते भियान तरतरले तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाका पळया सगळे परचे व्हडा संतोशाची एक बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां
आयच्या राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारो जल्मला तो क्रिस्त सोय आनी हो तुमकां एक गुर्त पाळयांनी गुट लावन कवण्यांनी लायलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. जाल्यार गच्चणे देव दुतान सांगता सगळींच्या दळपरांचो व्हड एक जोमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संवसारी. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे सगळ्या क्रिसमसाच्या गर्देंत इल्लोसो वेळ येत कसो वेळ म्हळ्यार सगळं नवाचो वेळ. ल्हानशी जेमकाण जाता तेन्ना उजल्या वेळार जेमकाण जायना न्ही. हांव जाणा तुमी मनशां देवाच्या उतराक लालेवची उतरेची आयच्या दिसाचो अर्थ समजूंक आशेवची मनशां म्हणून म्हाका कळीत आसा. तुमी खंडीत दिसचे ना, थोडोच वेळ तुमचें गुमान तुमचें ध्यान मन हांगासर दिया. पयली एक ओपर थाट रानांत मध्यान रात्री एक कोणी आवाज शिवले म्हजें वाहन घेवन वेता आसतना कार घेवन वेता आसतना कार पाड जाली. कार पाड जाली. उजवाड ना, उदडी काडून धाट रान ताका ताचे बॅग खाली जाता पडना. एक टॉर्च आसूं टॉर्च घालून फाटीमुखार पळयतना मुखार एक कार पाड जालो, फाटल्यान एक कार पाड जालो. त्या काराक म्हज्या काराक चमकूंक जाता जायना ती पाड जाल्ली कार आनी जो कार आसल्यार फाटल्यान मुखल्यान म्हज्या काराक ताका रिपेर करूंक जायना. बरें थोडो वेळ रावलो वस्तू काराक पाशार जाली. थोड्यांनी गण्य केलें ना, थोड्यांनी रावयलें, थोड्यांनी तांचे कार रावयलें चाललें. काल जालें अशें म्हणून सकट पळोवन ना तुजें वॅगनर मारुती सुझुकी आमकां कांय करूंक जायना, आमच्या रेनॉल्डाचें या आमच्या हुंडायचें अशें म्हणून ते गेले. ताकाय कांय करूंक जावंक ना. ताचे उपरांत एकलो पाशार जालो. तो ह्या काराविशांत PhD केल्लो. ह्या काराविशांत ताका सकट कळीत आसलें. तो रावलो. ताणें कार पळयलें, तपासलें आनी ह्या काराक कसले प्रदोश आसात, कसले प्रॉब्लेम ह्या काराक हें सकट म्हाका ताणें सांगलें. पूण ताच्यान कांय करूंक जावना आनी म्हाका मात दिली. एक उपकार ताणें केलो आनी असो दुसरो एक मनीस आसा पूण हेणेच आसा ताका ह्या कारा विशीं कळीत आसा आनी तो हे कार केल्लो मनीस, हे कार तयार केल्लो मनीस ताका कळीत आसा. तूं ताका आपयलो म्हणून हांवें ताका आपयलो. तो आयलो. ताणें येवन म्हजें कार तपासलें. ताका ह्या काराचें सकट कळीत आसलें, प्रॉब्लेम म्हणून कळीत आसलें. तो कितें करता, शर्ट काडटा आनी कारा बंद घालता. ताचो एक टॉर्च ताणें हाडिल्लो. टॉर्च घालून ह्या काराक कितें प्रॉब्लेम आसलें तें सकट सारकें करता. 3 वरां तो थंयसर काम करता विदोन सुट. भितर येताना एक तरासो आसलो तो. फाटीं येताना हाची वळखूच पडोवना. हळद तो पयलेंच काडून तो एक हळदचो जाल्लो. ताच्या तोंडार आनी पुरा त्या वेहिकलाची धूळ माती रेम आनी पेट्रोल सकट ताच्या तोंडार आनी पुरा पडलो. हात आनी पुरा कळकळे जाल्ले. हे सकट कर कार ताणें स्टार्ट करून दिलें. कित्याक ताका कळीत आसलें ह्या काराचें मॉडेल ताका
कळीत आसले ह्या काळात कितें दोश आसा म्हणून ताका बरें समजाल्लें देखून ते काळ ताणें सारकें करता म्हाका ताणें धाडलें वयता. मग घडीनो घडले घडीत नाही हांवें सांगलें पयलेंच एक ओपार म्हणून बरें त्या ओपारींतल्यान आनी एक ओपारी जेजूस सांगली ओपार त्या ओपारींत आयज ह्या फेस्ताचो सगळो असो परत आठ जेरुसलेमचेर वयर भार सुवात थंयसर सगळ्यो कुळयो देवाक आराधन करूंक वता. देवान मनशांक भेटसो जागो मनशांनी देवाक भेटसो जागो शांतेचो जागो शांते संधानाचो जागो कित्याक म्हळ्यार देव त्या जाग्यार लोकांची पातकां बक्षिता ताका नवें जिवीत दिता. देव सगळ्यांनी खंय वचपाचें जेरुसलेमाक वचपाचें न्ही सगळ्यांनी जेरुसलेमाक वचपाचें जेरुसलेमांतच रावचें जेरुसलेमांत पयस वचूंक नजो कित्याक म्हळ्यार देवाच्या हजरपणान आमी जियेचे देवाची आशा ती सगळ्यांनी आमी जेरुसलेमाक वयचें. जेजूच तूं जेरुसलेमाक गेलो असल्या सगळ्यांक ताणें जेरुसलेमाक धाडलें देखीक ते दोन आपोस्तल पळया एमोसच्या वाटेर आसले फाटीं ताणें खंय धाडलें जेरुसलेमाक धाडलें. खंय वताले ते जेरुसलेमाक पयस वताले एमोसाक वताले ताका फाटीं धाडलें. आमी सगळ्यांनी खंय वचून जेरुसलेमाक वचून थंयच आसा शांती थंयच आसा देवाचें सन्निधान थंयसर आमकां देव मेळटा. पूण आमी कितें करता मनुश्य कितें करता आमी जेरिको वता. जेरिको म्हळ्यार कितें जेरिको पातकी जागो तो एक पातकी जागो तो सकयल आसा फालक्यांत आसा थंयसर पुरा मरण थंयसर पुरा पिडाशिडा थंयसर सकयल पातळ देव नातुलो जागो भलायकी नातुलो जागो देवसाचे भुयार थंय आमी वचोंक नजो. देवाची आशा कितें आमी जेरुसलेमांतच रावचें जेरिको गोंयचें न्ही. इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा डोंट रन वेर द एंजल्स फियर टू ट्रेड म्हणून. जंय आज बुडवे चलोवप येता थंयसर तो धांव नाका. मनशाक कितें करता आज बुडवे चलोवप पियोवच्या त्या जाग्याक धांवता मनशाक धांवता थंयसर सकयल फालक्याक त्या अंतरात त्या पातकी सुवातेक मनशाक धांवता. एज एक्सपेक्टेड म्हणटात एज एक्सपेक्टेड कितें जाता मनशाक कोणाच्या हातांत सांपडटा चोरांच्या हातांत सांपडटा. कोण ते चोर कोण ते लुटकार कोण ते आमकां नगोवचे हे आमचो सुभाषण आमची आशा आमची मातकां आमच्यो ओडण्यो हे सगळें ते देव चाल आमकां खंय आपोवचे जेरिको आपोवचे. ते चोर आमकां नगोवचे चोर तो जीव करचे. कोणी म्हणी पोर्नोग्राफीक जावं पुरो या सोऱ्याक जावं पुरो दुडवाक जावं पुरो अधिकाराक जावं पुरो लब्ध जाल्या मनशा लागीं तुमी विचारात ताका जीव आसा गी ना जीव ना. चोर तो जीव गेला तो जीव मात्र आसा ताका अर्दो जीव करता कडेन ह्यात लुटकारांनी ह्यात चोरांनी. ताणें ताका नगयलें ह्या जेरिकोच्या वाटेर अर्दो जीव कर ताका थंयसर सोडलो. कोणूच ना तो करूं तो हात बोव करता तो व्यक्ती त्या जेरिकोच्या वाटेर हात बोव मारता कोणूच ना सोडोवंक कोणूच ना सुटका दिवंक कोणूच ना थंयसर ताका भलायकी दिवंक ताचे गाय बांदूंक तो पाशार जाता. आनी कोण ते दोग जण थंयसर सांगला लेवीत आनी लाजर. लेवीत पाशार जातात लाजर पाशार जाता. त्या काळाचो धर्म जो धर्म मनशाक सोडयचे आसलो तोच मीठ आसल्यान आयल्ली जाला खंयच्या उपकारान. ज्या धर्मान लोकांक सगळ्यांक जेरुसलेमाक व्हरी जे आसले तोच धर्म सगळ्यांक खंयसर वता
जेरिको वता ती समारिया घराची खाणी बऱ्या समारिया घराची ओपात तुम्ही ऐकल्या जाल्यार थंयसर तुमकां कळटा ते दोगी लेवीत आनी याजक थंयसर वचून आसले जेरुसलेमाक वचून नासले जेरिकोच्या वाटेर आसले तेय त्याच वाटेर मनशाकूड गेल्ल्या वाटेरच धर्मूय वतालो धर्मान कोणाक सोडोवंक जालें ना बरें करूंक जालें ना त्या काळाच्या त्या धर्मान सगळ्यांक सुटका दिवंक जालें ना कोणाक सुटका दिवंक जालें ना बरें त्या वेळार कोण येता थंयसर एक समारियाकार येता तो समारियाकार आज पावून भिडलो ह्या नतनाच्या वेळार आमच्या मोदें येता त्या समारियाकाराचो जल्माचो संभ्रम आनी संभ्रमून आसा तो पाहिलो समारियाकारान पाहिलें एका रितीन तो पत्का सांगता भोंवता बेबद्या सांगता भोंवता तो खाता पियेता पुबलिकांना सांगता इश्टागत करता कशें म्हणून ताका भायलो म्हणून लेखिल्लें एका तरान तो भायलो दुसऱ्या तरान तो भायलो कसो तो ह्या संवसार असो न्ही आनी एक संवसार असो तो देवा सुमय आशिल्लो देवाच्या समासमपणाक लग्न रावन आसतना आमचे गतीक तो आयलो आमचे सारको जालो आमचे पोरताणे घेतले मनशा पोरताणे घेतले कित्या खातीर आमकां सोडोवंक कशें त्या काराक पाड जाल्ल्या काराक कोणाच्याच रिपेरी करूंक जावंक ना त्या काराचो मलाकच जाय पडलो निमाणें त्या काराक कोणें रचीत केल्लें त्या रस्त्यानच थंयसर येवन ते कार रिपेरी करचें पडलें तशेंच हे मनशाकूड जेरिकोच्या वाटेर आसले चोरांच्या हातांत सांपडले न्यायनितीक चोरूंक जायनासले काळोख हांगासरले ते मनशाकूड सुटका दिवचे जाल्यार त्या मनशाकुळाक देवानच मनशाक घेवचें पडलें तो सगळा आयलो तो देवलो त्या ओपाऱ्यान सांगला तो ताच्या गाडवाच्या आनी जानवरां जावन देवलो सगळा देवलो आनी कितें ताणें केलें ताचे लागीं आसलें तेल लेगीत ताचे लागीं आसलें तेल ते कितें करता तो वापरता ताच्या लागीं आसलो वायन तो कितें करता वापरता हें कितें संकेत वैभव भयणो पूण सगळेंत आमकां दिल्ल्या सक्रामताचे संकेत हे सक्रामेंत घेवन तो कितें करता आमकां नितळ करता शुद्ध करता निर्मळ करता आमचे गाय बांदता आनी आमकां व्हरता थंयसर एका चक्राक ते चक्र जावन आसा पवित्र सभा त्या पवित्र सभेंत एकलो मालक आसा थंयसर त्या चक्राचो मालक तो जावन आसा पवित्रत्व आमकां त्या पवित्रत्वाचे अधीन करता आनी आतां सांबाळ म्हजे कायदो म्हाका बरें कर म्हाका भलायकी दी आनी हांव फाटीं येता सर दुसरे फावटी आमी हांव ह्या संवसाराक येताना तुजें कितें उरलें तें सगळें हांव फारीक करता तो पर्यंत ह्या मनशाक तुला त्या वाटेर आशिल्ल्या वाटसुऱ्याक जेरिकोच्या वाटेर आशिल्ल्या वाटसुऱ्याक मनशाक जेजू आपणाच्या हातीक घेता ताका त्या चक्रान व्हरता पवित्र सभेत व्हरता आनी थंयसर आसलें तें सक्रामेंत तें वापरून ह्या व्यक्तीक तो ग्रहण करता आनी ताका बरें करता आनी त्या काणयेंत जेजू कितें सांगता निमाणें वच आनी तूंय तशेंच कर वच आनी तूंय तशेंच कर तूं आतां बरो जालो तुका भलायकी मेळ्ळ्या आतां तुजें दिसांव कितें तें रावचें की ना आतां तुवें वचचें खंय वचचें जेरिकोच्या वाटेर आनी कितें जायते जण थंयसर पडून आसा आतां तुवें परतून ह्या चक्राक हाडचें हो जावन आसा बरो म्हयनो आज आमी संभ्रमच्या फेस्ताचो जेजू बरो समजया जेजू आमकां बरो करूंक आयला जेजू आमकां सुटका दिवंक आयला जेजू आमकां जेरिकोच्या वाटेर पळोवंक नाका जेजू आमकां कितें करता फाटीं जेरुसलेमाक हाडटा जेरिकोच्या वाटेर आमी वचूंक नजो या जेरिकोक वचून नजो आमी सगळ्यांनी वयर जेरुसलेमाक येवचें म्हणून ताची आशा जावन आसा देखून
आमच्यामध्ये दोन तरांचे व्यक्ती असतात. थोडे व्यक्ती अजून हांव आनी तूं त्या जेरिकोच्या वाटेर आसा. जंय आज बुडवे चलोवप येतात त्या वाटेर आमी भोंवून आसा. जेरिकोच्या वाटेर आमी भोंवून आसा. सोराच्या हातान सांपडलेले आसा. देखून आमकां क्रियाज जावंक जायना, याड जावंक जायना. आमचो जीव तो गेला त्या सोरा दरम्यान. आमी आमच्या पयशांक जावं पुरो, दुडवाक जावं पुरो, या बेस्ट काय हेर संगतीन आमी वचून रावल्ले आसा, वचून रावल्ले आसा. आमकां सुटका आसा. कोण आमकां सुटका दिता? जेजू आमकां सुटका दिता. आमी कितें करीचें? आमकां समी सोम्याच्या हातांत घालचें. सोम्याची सुटका आमी जोडीची. ताका आमी बरें करून जोडीचें. तो आमकां खंय व्हरून येता? पवित्र सभेक व्हरून येता. तो आमकां इगर्जेक हाडून येता. सक्रमेंत दिता. ते सक्रमेंत जावन आसा सोम्या आमकां दिवचें तें भाग म्हणून आमी म्हणटा मुलां. आमच्या गोंयांत सर्वोच्च ताणें मुलां आमकां ताणें बरें करचें खंयसर? हांगासर पवित्र सभेर, हांगासर इगर्जेन. जेन्ना ताचें उतर आमी आयकता, जेन्ना आमी ताका सेवता, जेन्ना आमी आमची पातकां वळखता, भोगसणे मागता, ह्या सर्व सक्रमेंताद्वारे जेजू आमकां सगळें दिता, घटाय दिता, भलायकी दिता, आमी बरे जाता. देखून त्या जगांत दोन तरांचे व्यक्ती हांवें म्हळें, पिडेस्त थोडे आनी बरें जाल्ले सांत भक्त. ह्या सांतीपणाच्या वाटेर आसचे. आमचे मदें जायते जण बरे मनीस आसात, बरे व्यक्ती आसात. ताणें कितें करचें? उगीच बसचें न्ही? ना. जेजू म्हणटा वचा. तुमकां हांवें बरें केलां, आतां तुमी बरें केलां. तुमी तुमच्या घरा वचा. पळयात तळी कोण ते जेरिकोच्या वाटेर आसचे. कोण तुका नाका आसले, कोण ते पिडेस्त, कोण ते प्रायस्त, कोण तुवें भोगसून आसले, कोणा बरोबर तुका जीव जायना, तसले हे सकल ते जेरिकोच्या वाटेर आसले सकल अबल व्यक्ती, पिडेस्त व्यक्ती. तांकां तुवें कितें करीचें? तांकां घेवन जेजू व्हरचें. तांकां तुवें इगर्ज मध्ये हाडचें. तांकां तुवें बरें करीचें. वस्तूय तशेंच कर. जर तर हें तूं करनाय, या तुका सोम्याच्या हातांत घालून तुका सुटका मेळना, तर हें फेस्त समोरून कांयच अर्थ ना. हें फेस्त आदोळे उरता. अर्थ कडेन मात भायल्यान आमी पडलो समोर, पूण भितरल्यान आमी सकट पोकळ्ळो. कित्याक म्हळ्यार आमी जेरिकोंत आसून हो समोरून केला कितें फायदो? आमी पातकी जावन समोरून हो समोरून केला कितें फायदो? कांयच फायदो ना. देखून जेरिकोंत आमी भायर येवया, जेरुसलेमाक या. आमकां आमी सोम्याच्या हातांत घालया. तो सोमी आमकां सोडोवन घेवचो, आमकां संपूर्ण सुटका दिवंक दी. सुटका एकूच कोणी आमकां मेळना. सुटका प्रोसेस म्हणटा, सुटका जावची ती प्रक्रिया. सुटका सुटका तो आमकां बरें करतलो. देखून आमी मिसाक या, पुरसाक या. आमी एकामेकाची सेवा करया आमच्या वाड्यार, आमच्या फिरगंजेर. देवाचें उतर आयकुया. आमची न्ही आमी जिणी न्यूज नवसरी आमची जिणी नितळ जावं दी, बरी जावं दी. आमी तवळ बरें बरें जावंक शकता. जेजून केल्लें तें मिसांव आमकां हें करूंक सकत आनी व्हड मेळटा. तवळ आमकां ह्या चक्रांतल्यान भायर येवन त्या जेरिकोच्या वाटेर पडलेल्या सगळ्यांक जेजूची वळख आसा. तशें करून तसो जेजू आमच्या काळजां वयचो, ह्या क्रिस्ताच्या मेजार येवन आमकां सगळ्यांच्या कुडी रगतान बसो, आमकां आदार दिल्ली, व्हड दिल्ली, सकत दिवची. आमची जिणी बरी करूं आनी त्या उपरांत हेरांक ही सुटका जोड दिवन तो आमकां एक खातेर करूं. देवान दिल्ली आमकां देणी, देवान दिल्ली आमकां बेसां, दिल्ली सकट तुमकां वापरून ती हेरांक ते म्हणटा आसतना एक कुटाम थंयसर उदक जाता. थंयसर ही सोडवण जेजू 2000 वर्सां आदीं आमकां प्राप्त केलें सोडवण सगळ्यांक मेळ्ळी. तसलें भाजप आमकां सोवेस्तार जेजू भोव करून दिवं आयच्या
तिताक बरयल्या त्या पत्रांत आज आमकां सांगता आमचें जिवीत सुडवण म्हणिल्ल्या भुरग्यांचें जायचे आनी सुडवण म्हणिल्लीं भुरगीं नितीन रितीन शिस्तेन आपणाचें जिवीत मांडून हाडटात म्हणून खंडीत जावन आमकां सुडवण मेळ्ळ्या सुडवण प्राप्त जाल्या सुडवणेचीं भुरगीं जावन नितीन शिस्तेन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय करपाक तो सोमी आमकां पळोवंक म्हणून आतां पवनच्या प्रार्थना घाली बाळांच्या जेजू पवित्र सभा सोलोमनच्या सर्व धार्मिकांनी आणि लायक मुखेल्यांनी आपल्या वावराद्वारे येशूच्या जन्माची बरी खबर संसाराच्या हर एका जाग्यांनी प्रसारून तांकां तुझ्या शुभांग देण्यानी भर म्हूण मागता. राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या सर गरजांक स्पंदन कर आणि एकामेकांकय तुका वळखून शांती समाधानान जिवचे वातावरण रूपीत करून तूं तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. आणि एकमेकांक गौरव दिवन जिवन प्रेरक जावन आमी समेस्तांनी निस्वार्थी मनोभावान हेरांच्या जिवितांत बरो संतोश हाडून नाताला फेस्ताचो संभ्रम हरेकेच्या काळजान जिवण करिशे कर म्हूण मागता. कुटुंबांच्या हरेक संध्यान शांतीन भर परगांवांत भाव करच्या आमच्या मोगाच्या आनी कुटुंबाच्या संध्यान कुटुंबाचा एकवटीत दवर म्हूण मागता. संवसारांत पिडाशिडा कश्टां विघ्नांवरां दुबळेकायेवरवीं कश्टांच्या लोकांक सडवणुकीच्या मनशा रुपांतलो जेजू एक परवशेचें कीड जायशें आनी सवकांच्या कश्टांतले पिडेंतले तांकां सुटका दिशेन घर म्हूण मागता. ह्या वेदी भक्ती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजूच्या जल्माचे फेस्त सर्वांक संतोष उल्हास हाडच्या बराबर एकवटीत मनोभाव सर्वतय रस म्हूण मागता. इकडे बरोबर रावया आमच्या खाजगी गरजा पासून वाचून प्रत्येक जावन आमच्या वेगळ्या बसत आमच्या पिलगजेंत वा पिलगोच्या धार्मीक भयणी बसत परगांवांतच्या आमच्या भाव भयणी बसत आमच्या पिलगजेच्या सर योजना बसत कसगत रबर जावन आमी शांत भाग्य जायनातल्या आमच्या भोवणा बसत तशेंच आमचे लागीं जायते सण आनी मागणी विचारलेली आसात तांचे पासत आज क्रिस्ताच्या देसांव दिल्ल्या तशेंच पात्रोन साव ह्या फेस्ताचो सोडून करूंक आदार दिल्ल्या सर पात्रोना बसून पेटरा बसून चिंतका बसून हो कोणी एक मागता.
मगळा जेजू बऱ्या समार्या घरात आमी तुजे भाव भयणी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता आमकां तूं बरें कर आमकां हे पवित्र सभेंत शांती समाधान सूख घाल पळय अशें बरें जाल्लें आमी आमच्या घरा वचून आमच्या संसारा वचून आमच्या वाड्यांत वचून पिडेस्त जाल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीक आमचो आदार दिवंक आनी तांकांय तुज्या कुटुंबांत हाडून घेवंक जाय कृपा करून भलायकी आमकां सगळें पळोवन मागता त्याच तुज्या पुतार जेजूची आमीन. Poczęło Antonio, poczęli tuncie, Erykan Dan, Jezucha, Sărmă, Sulosul, Domnului Vidoce, Sărmă, Vidago, Apmano, Lensan, Domnul Sărveți Coranța de Alba, Jezucha, Sărmă, Ciptava, Ciptava, am de sărmâne soră mânălami, mânălamatu dakhvetai, de cunure urbe, de kharza chasın kusan, de jagne chiri de panotu amta kurpadi, yani makam testu japuta Jesu chenavi. Amen. Deus com Jesus é
नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो आणि आमच्या गिन्याच्या किरकोळ तळ्यांकार तुझे महिमेचो प्रकाश पावलो मनशारूपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचून आमची काळजा देखून आता देवदूता बराबर आणि सर्गीच्या सगळ्या दळांना सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन एकाच तळ्या निरंतरी गायता तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना वापरता कित्याक तुझे काम जेसू क्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सोन्यावरवी पवित्रत्वाचे सत्तेन जीवन पवित्र करून जाता उदित जावन वचता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ वेळोळी करच्याक एक आशा करसा तुजो मैत आसा देखून बाबा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटून शाक आमी फाटल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्वावरवी तुझ्या पुता आमच्या सोने जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत संचार तूं पवित्र कर ताचेच आज्ञा म्हणून आमी हो संस्कार समजून तो पराधीन जालो ते खातीर ताणें आपल्या पवित्रांनी उडो घेतलो तुका देव वाचून तो व्हरलो तो आपल्या शिसान दिलो म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खऱ्यात ती म्हजी कूड तुमचे कसोच समर्पणशी तेच परी जेवण करताना आज घेतली नव्यामध्ये वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हातले येयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक करपाचे हे नगर पाचने वचपाने मेळचे तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनुष्य बसत ते वळवतले हे म्हजें उडास तुझे
बाबा आमच्या सोडले असो तुझ्या पुतान ससलेल्या कस्टमर असो ताच्या अलंकारीत पुनर्चिकणपण असो आणि सगळ्यात चढण्याचो आणि भक्ती बरी उल्हास काढता आणि तो परत येतो म्हणून ताची वाट पळत आसा देखून आमी उपकारी खालसा हे जिवीत आणि फळ दिता ते भजना तुका समर्पिता शेतरी आपल्या मरणान आमकां तीस जगत जोडल्या तीच बरी आणि तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिच्या तुजी दया दिसता तुझ्या पुताचे कुडीने रक्तान पुस्तकान ताका ताच्या पवित्र पत्न्यान घर आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक पत्नो आमी जावन देवी पक्के पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज भाग्यवंत बरये आपल्या अंतरात्मन सांभाळून संसाराच्या सुगंधरात जप दिलो ही खूप पवित्र आत्मा आम्ही सोडवता आणि देवर एक त्याच जेजू ख्रिस्ताचे आमच्या सोनिया आणि देवाचे सदांच अलंकार भक्तीन वंदिता तुका भेटलेले सास्तिक दांतो आमकां करूं आणि अशे देवाचे मायेक भगवंत आमकां बरी भगवंत सुसे सपती भगवंत दंड ताच्या वैभव सक्षांच्या सुमेस्त भक्त संगता विमर्शन काढलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विणवण स्वादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता बाबा हे बरे वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो करना आमी मागता तुज्या सगळ्या दियो आमच्या भगवंत बापाच्या ज्या राज्याच्या बोवळे बापाच्या संगतान पवित्रच्या सुमेस्त बोवळे आनी कन्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडचे संगती ह्या संवसाराक वाचतले तुजे पवित्र सभे भवत्रान आनी प्रीतमोगान एक कर तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बाबा संवसाराक शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजी इश्टगती ह्या संवसारान केल्ल्या सुमेस्तान मैपासान तुज्या राज्यांत घे ते आमी तुजी महिमा भोगून सस्तां दादोश जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा ख्रिस्तांच्या सोन्यावरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिल्या नाच जेजू वरवीं याच जेजू सांगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुंदर सुमेध ख्रिस्ताची आज्ञा मानंद ताणें शिकयलेले प्रार्थन भय घेऊन गाऊया सर्व वाईट
जेजूच्या आणि आमच्या भोवगाळ बापा एकल्याच पुताचो जल्म आमी आज समरमता आणि या धाबाचे पडवे समयार ताणें आपल्या जल्मान घेतलेले मांस आनी रगत आमचे खाण आनी पिवण कशें आमी सेवला या खाणा पिवणा वरवीं ताच्या दैवीक जिवितांत आमकां अदीक अदीक वाडय म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं तकले भगवान सगळे स्वाशीर्वाद स्वीकार करा अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनुष्यपणावरवीं संवसारांत लोक काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवान जल्मावरवीं ही पवित्र आत्म परजळीत केली तो सुबाब अगुणाचो काळोख पयस करून आनी सुगुणाच्या उजवडान तुमची खाळसाण करूं बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर कवळ्यांक दिवन आपल्या दुतान फाटयले तो सुबाब तुमची खाळसाण संतोषान भरून आनी शुभ वार्तामानाचेर तुमकां करूं बापान आपल्या पुताच्या मनुष्यपणा वरवीं सरकार आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां व्हरून पावो आनी सर्व वेदांतेर बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं मोजणी क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
Procesión solemne. Fantia sukran uswad fangla चिंतिनातले अजब घडला निळनिळ आकाशात शिंपीने केतरू देला बरी कपार हाडून आयला फांत्या सुक्रान उसवाड फांकला चिंतिनातले अजब घडला निळनिळ आकाशात शिंपीने केतरू देला बरी कपार हाडून आयला बाळ जल्माला राय जल्माला मुर्शा कुळासो तारो जल्माला राय तो तरी दुर्बळ कावळे मुळये उस्क्यार निघला खालत्या बोळ्यांक उबार दरसो देण्यान उदार म्हयने बरसो सरकार आपलो प्रभाव वांको हासो सृष्टी सगळी उजवाडावसो खालत्या बोळ्यांक उबार दरसो देण्यान उदार म्हयनेन बरसो सरकार आपलो प्रभाव वांकोवन आसो सृष्टी सगळी उजवाडावसो बाळ जल्माला राय जल्माला मुर्शा कुळासो तारो जल्माला राय तो तरी दुर्बळ कावळे मुळये उस्क्यार निघला आंजा कोर गायता गायान तुत्तुरेच्या नादान बरोवन सृष्टी सरपडल्या बाळका करूंक नमान शांती कुंवर जल्माला म्हूण आंजा कोर गायता गायान तुत्तुरेच्या नादान बरोवन सृष्टी सरपडल्या बाळका करूंक नमान शांती कुंवर जल्माला बाळ जल्माला राय जल्माला मुर्शा कुळासो तारो जल्माला राय तो तरी दुर्बळ कावळे मुळये उस्क्यार निघला परतून पोटी हांव तुमकां उल्हास पळयता संकट तुमी रावल्या वट्ट संतोष धांवना मिस जाल्ल्या तक्षण धांवना पळोवन एकामेका उलोवचें एकामेका मेळचें एकामेका संतोश वांटून घेवचें पळोवन तो दिसायक व्हरतो आनी भुरगीं हांकां बारीक उमेदीन रावनात हांवें चिंतलें आनी 1 मिनट जाल्यार सांता क्लॉसाच्या पोटांतलें उश्शें भायर पडटा म्हणून भुरगीं तितली उर्बेवंत आसा आज संदेश वस्तू क्रिस्त जयंती 2025 जुबल्यो अखेर 6th पूण आमचो ते आसलो केदाळय
आमच्या देयासली उरता आमच्या देयासली देणी येवची सकत केदीकच उडी जायना जावं तुमकां सवेस्ता प्रत्येक जावं ICUM YCF सगळ्यांक बरें मानता आनी म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या पासून सुमेस्तान देव बरें करूं.